केलाय आणि किती सो हे गाइज गुड मॉर्निंग। तर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो बेगिना असो स्टार्ट करता। सकाळची 9:30 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर तुम्ही चित्ता आसतली सुप्रिया रेडी बी जावन खंय वयता काय म्हणून। सो रेडी म्हटल्यार तशें अजून रेडी जावना बट टी शर्ट बीन घातला सो तुमकां कळत आसतलें। सो रेडी जावन सद्या वयता ते म्हटल्यार डॉक्टरा कडेन, कारण कानाचो प्रॉब्लम आणि चवथ बी येता। चवथी पयलीं डॉक्टरा कडेन वचून येयल्लें बरें। एक्चुअली सांगपाक गेलें ना 2 डॉक्टरा कडेन ऑलरेडी हांव वचून येयलें बट दोनूय डॉक्टरा कडेन कांय इफेक्ट जावना। एक डॉक्टरान मेडिसीन दिलें तेतून म्हाका तोंडाक स्वेलिंग येवंक लागली मेडिसीन घेवन। सेकंड डॉक्टरा कडेन गेलें, त्या डॉक्टरा कडेन वचून म्हाका डॉक्टरान मेडिसीन दिली ती म्हटल्यार डोलो टॅबलेट। एक्चुअली प्रॉब्लम जाला तो कानाचो बट डॉक्टरान मेडिसीन डोलो कित्याक दिली म्हाका कांय खबर ना। तेका लागून आयज उठल्या म्हणटा तशें रेडी जालें डॉक्टरा कडेन वचूंक आणि व्हिडिओ सुद्धा बेगिनाच स्टार्ट केलो, कारण आता थोड्याच वेळान संजय सुद्धा येतलो आणि त्याच्याच बरोबर हांव वयतलें। म्हटल्यार डॉक्टरा कडेन वयतलें आनी मागीर येताना पळोवया, कारण ऑर्डरी बी आयज पोस्ट करूंक जाय। सो तेका लागून तो ऑर्डरी व्हरपाक येतलोच ना। सो म्हटलें प्लॅन केला की सोमतेच वचून येवया आणि मागीर टायम बी गावचो ना, कारण चवथ येता। चवथींतल्यान खंय डॉक्टरा कडेन बीन वयतलें तेका लागून। सो ही आयडिया बरी आसा ना। सो अशें आसा आणि आयज भरपूरशीं कामां आसा। कामां म्हटल्यार न्हय खूब कामां आसा। फाल्यां एकूच दीस उरला, परवा चवथ। सो म्हाका ड्रेस बीन अल्टर करून घेवंक जाय। तेच्या मागीर म्हणटा तशें ग्रॉसरी शॉपिंग करूंक वचूंक जाय आमकां। अशें खुबशीं कामां आसा आयज म्हणटा तशें। फाल्यांचो दीस तर असोच वयतलो। सो अशें आसा। सो चला फटाफट हांव रेडी जाता। त्या म्हणसर संजय येतलो, च्या बीन घेवंक ना अजून हांवें। फकत व्हिडिओ जो आसा तो मातसो रेडी जाल्यार आनी स्टार्ट केलो। एटलिस्ट व्हिडिओ म्हटल्यार स्टार्ट करया। सो अशें आसा। सो पळोवया तो आतां केन्ना येता तो। येयलो काय सोमतेच मागीर भायर सरतली आणि ऑर्डरी हांवें पॅक बीन करून दवरलेलें, रातीच पॅक करून दवरलेलें। सो आतां नांवां बीन घातली काय जाली अशें आसा। सो चला गाय च्या बीन घेता, रेडी जाता आणि मागीर मेळटा तुमकां। लागींच आसा, लागींच वयतलें डॉक्टरा कडेन, लांब वयचें ना। ओके सो चला रेडी जाता आनी मागीर मेळटा। आणि मम्मी चावे बरोबर कितें केला गाय? पुरी केला मम्मी चावे बरोबर। सो पुरी बीन खाता आणि माझे फेस तर सकाळी सकाळी पुरी हे जातात। म्हटल्यार उठल्या फेस जो आसा न्हय तो फुटबॉल टायप जाता आणि मागीर नॉर्मल जाता म्हाजो। आतांय बीन तसोच हांव फुटबॉल खेळपाक। सो चला गायज असो अपडेट आसा आयचो म्हणटा तसो। आयज इतली कामां करूंक जाय। सो कशी कितें जाता तयारी चवथीची ती तुमकां ह्या व्हिडिओन पळोवंक गावतली। ओके सो चला रेडी बीन जाता आणि मागीर मेळटा तुमकां। अय कितें? सो गायज हांगसर न्हय ओपाय संजय येयलो आणि समतोच म्हणटा तसो कितें म्हणटात ते कामाक लागलो आनी कितें कामाक लागलो न्हय। हांव ऑलरेडी हांवें पॅक बीन करून दवरला। म्हटल्यार अशें सांगता की आतां हो येवन पॅकिंगेक बसला। एक्चुअली न्हय हे पळयात ऑर्डरी हांवें अशे तरेन पॅक करून दवरलेले आणि आतां फकत हो नांवां बीन जे कितें आसा न्हय ते स्टीक करता, इतलेंच। कितें ते हांवें करूंक नासलें। हय हाफ काम करपाचें। हाय हॅलो कर मरे सगळे। हाय कशी आहात तुम्ही? आमी घट, तू कसा? आणि जाली चवथीची तयारी? चालू आहे। तुमचो 7 दीस न्हू? नणू बसला आमचो। सो अशे तरेन हांगसर पॅकिंग चालू आसा। पॅकिंग जाली। आता ह्या ऑर्डरी आयज तो पोस्ट करतलो, कारण मागीर येवपाक पॉसिबल ना न्हय नरे चवथी कडलो तेका लागून। सो चला कितें म्हणटा तशें हे जाल्या उपरांत सोमती आमी भायर सरतली आणि संजयान म्हाका हांगसर न्हय पाव चडले पळयात। कितें घालून दवरपाक मेळटा न्हय हे पळयात। वेगवेगळे प्रिंट आसता कितें रे। तुवें कितें बार्बीचे प्रिंट हाडले कितें म्हाका हे पळयात। हे कार्टून खूब पळयताली आमी पयलीं जाणा। हे ते कितें प्रिन्सेस दिसता ते न्हू, प्रिन्सेसूच ते। सो गाय चला हे जाल्या उपरांत भायर सरता आमी। रेनकोट घेऊ हांव? येताना पावस येवचो ना मरे, हांव चलत येतलें न्हू। सो गाय चला आमी वचपाक वयता आतां सद्या। कितें टायम 10 जाली। तो पळय तो हांव म्हणटा तुजो मोबायल वाचता दिसता म्हणून।
सो संजयाची तयारी सामकी नाही जोरान चालू असा. 7 दीस गणपती नाही संजयगार ना रे. 7व्या दिसा मागीर धूम धडाका तुमगे कितें पावली आमी पळय. ऑर्डर दिता आयज दी मरे, फाल्यां दिता फाल्यां दी. अती हांगा असली म्हापसाची ते पोस्ट कर दोन. सो गायज चला या. पाऊस बारीक बारीक शिवरता. हांवें सत्री बित्री कांय घेवंक ना. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली हांव रेडी जालें सिंपल अशें आनी बेगिना बेगिना वचून येता कारण खुबशीं कामां आसा. सांगलें न्हय तुमकां ड्रेस बीन अल्टर करूंक जाय, ग्रॉसरी मागीर भाजी बीन सगळी घेवन येवंक जाय आयज तेका लागून. सो चला या म्हणटा तशें वेदर दाखयता तुमकां. लागींच आसा आमच्या हांगसर डॉक्टरा, इतको कितें लांब ना तरी बट येताना जाल्यार हांव मागीर चलत येतलें. समज पात्रांव पावयता जाल्यार बरें आसा म्हाका. हांसलो म्हणजे पावयतलो. सो चला या. हांसलो हांसलो. कितें रे हांसलो म्हणजे तूं पावयतलो म्हाका. हांवें रेनकोट बीन घेवंक ना. ते सीट चेंज कर मरे, माजरांनी पेड्ड्यार केलें न्हू. आनी हो पळय वेदर आयचो. पावस येतलो संजया ना न्हू. हो पळय सांगून येतलो कितें तो. चल या चल बसो चल. पळयता मरे. चल बाय 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 बाय. हय चेक करता घरा वचून. सो गायज जालें म्हाजें. सो घरा वचून मेळटा तुमकां डायरेक्ट. सो गायज फायनली म्हणटा तशें घरा कडेन पावलें. संजय जो आसा तो थंयसरूच गेलो. ताका म्हटलें तूं वच कारण म्हाका म्हणटा तसो आमचो नेबर गावलो. सो हांव येयलें आनी तेच बरोबर कितें म्हणटा तशें पावस बी मेळोंक ना. सो चला घरान वयता, मातशें बसता आनी उलयता. पांया कडेन शेळो आसा पडले जाल्यार तेका लागून. सो चला घरान वचून मेळटा तुमकां. सो गायज फायनली म्हणटा तशें घरा कडेन पावले, फ्रेश बीन जालें आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ करया. सो बऱ्या तरेन म्हणटा तशें म्हाजें काम जालें. डॉक्टर बरी गावली आनी सद्या मेडिसीन बीन दिल्लें आसा. म्हटलें 40 जावन परत आफयला म्हाका. सो पळोवया कशें कितें. आनी खुबशें कितें कितें सांगलां. म्हटलें सद्या मातशें एडिटींग बीन हें कर, मोबायल कमी यूज कर कारण मोबायल चड यूज करून कितें जाता नॅक प्रॉब्लम बीन जाता न्हय तेका लागून. अशें खुबशे गोश्टी डॉक्टरान सजेस्ट केल्या म्हाका. आनी म्हणटा तशें फायनली म्हणटा तशें बरे तरेन ट्रिटमेंट जालें म्हजें थंय. सो आतां परत 40 जावन वचूंक जाय. आनी तेच बरोबर आतां म्हणटा तशें आमी हें हाडपाक वयतलीं, भाजी बीन थोडी फारशी हाडूंक वयतलीं. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका ड्रेस जो आसा तो अल्टर करपाक दिवपाक जाय. तेका लागून हांवें ड्रेस आनी म्हटल्यार कपडे चेंज करूंक ना. सो ह्याच कपड्यांनी वयतलें आनी ड्रेस बीन अल्टर करपाक दितलें प्लस भाजी बीन घेतली आनी येतली. आनी संजय तर थंयसरूच गेलो पयले आसतले तुमी कारण ऑर्डरी बीन पोस्ट करपाक जाय आसलें. सो तेका म्हटलें तूं आनी हें करूं नाका, टायम करूं नाका कारण खूब टायम रावलो तो म्हाका लागून. तेका लागून म्हटलें तूं वच म्हटलें ऑर्डरी बीन पोस्ट करपाक जाय मागीर तेका ऑफिसांनी परत काम आहा तेका लागून. सो अशें आसा. आनी येवच्या येवन सोमतें मेडिसीन घेतलें हांवें आनी तेच बरोबर कितें म्हणटात तें आतां मम्मी रेडी जाता वचपाक. म्हटल्यार काकीगेर वयतले आमी. सो थंयसून मागीर थंय वयतलीं अशें आसा. सो पळोवया. वेदर आयचें बरें आसा हांगा, खूब बरें आसा. सो जो ड्रेस हांव म्हणटा तसो ऑल्टर करपाक जाय तो आनी ड्रेस तुमकां आतां दाखयना. जेन्ना घालतले पळय तेन्नाच मागीर पळया तुमी. ओके मातशें सस्पेन्स दवरता ड्रेसा बद्दल तरी. सो चला या आतां आमी आनी सगळें घेवन येवया भाजी बी. कसलें वत पडलां पळयात. कडक सामकें भरपूर न्हय कडक अशें वत येयलें. आनी आमी सद्या काकीगेर वचपाक वयता भायर सरली. आनी तेच बरोबर हांव पळयात ड्रेस बीन घेतला हांवें. सो दिवन येतलें. इतले बेगीन कांय नाका म्हाका तो, मागीर जाय. सो इतली गरमी जाता हांगा. आयज तर भरपूर अशी गरमी जाता आनी ड्रेस बीन घेतलो म्हणटा तसो. सो म्हाका हो जाय म्हटल्यार मागीर जाय, बेगीना असो नाका. सो बट मागीर तुका अल्टर करून मेळचो ना न्हय तेका लागून हांव काकीगेर व्हरोन दवरतलें. मागीर ती अल्टर बीन करून दवरतली. सो तें एक टेंशन ना. सो आनी हो जो ड्रेस आसा न्हय
तो माझ्या आत्यान दिला म्हाका गिफ्ट. म्हटल्यार वर्साच्या वर्सा ते म्हाका एक ड्रेस चवथीक दितात ना चुकता म्हणटा तशें. आनी तेजें कलेक्शन नाही सांगत नाका, तेजें कलेक्शन इतलें बरें आसता ना तुमकां सुद्दां तो कुर्ता खूब लायक जातलो. सो अशें आसा. सो आतां हो व्हिडिओ जर पळयता आसत जाल्यार तूं थँक्यू तुका. सो पावत येयली आमी काकीगेर. मागीर थोडी भाजी बीन घेतली. भाजी म्हटल्यार कांदे बटाट बी मम्मी घेतली, बाकीचे मागीर दुसरे कडेन वचून घेतली. ती हांगसर वाड सांगपाक गेल्यार इतली बुरशी हांगा. आनी आयचो दीस म्हणटा तसो असोच वयतलो, कारण चवथीची तयारी हे हाड ते हाड ते आमाडे गावले न्हू मम्मी आमकां. सो आमाडे बीन काकीनूच दवरल्या थोडे आमकां. म्हापसा तर गेल्ली बट आमाडे काही घेवकूच ना विसरली. सो पावत येयली पळय. रस्तो एकदम वाड एकदम पायवाड पिड्डेरा. कितें गे लास्ट टायम न्हू आमी म्हापसा गेल्ली आनी एक इन्सिडंट जाल्लो आमचे बरोबर. रावा ओपन कर आडो. सो ही पळयात पयलीं वाट दाखयता तुमकां. सो आमचे बरोबर कोण येयला पळयात हो. सो ही पळयात मम्मी. सो लास्ट टायम ना एक इन्सिडंट जाल्लो. एक्चुली लास्ट टायम आमी म्हापसा गेल्ली ना शॉपिंग करूंक, तेन्ना न्हू मम्मीन हे घेतलेले नायटी. आनी नायटी पॅक करच्या पयलींच मम्मीन तिका पयशे दिले 500 रुपीज. आनी दिले आसतना नात म्हणपा लागली, तूं दिवकूच ना म्हणपा लागली, अशी करपा लागली न्हू गे. हिणी एक्चुली पयलींच दिले तिका. मम्मीची मिस्टेक आसा, मम्मीन पयलींच दिले तिका. पण मागीर कितें करतले ती ना म्हणपा लागली. सो अशें बारीक सारीक गोश्टी जायत आसता लायफान. सो आमी सद्या कोणाच्या तरी कुळागरान आसा, हिरवेगार सामकें. सो पावली आमी. आनी कितें म्हणटात ते खंय तरी न्हय स्कुलान आरती चालू आसा. मे बी आरतीचें कॉम्पिटिशन आसतलें. येयलो तांबडो. अरे आसा मरे तर म्हाज्या फाटल्यान. हो पळयात एक बिस्किटचो पॅकेट जाय तेका मागीर. सो चला हांव थंय वयता आनी मेळटा तुमकां. ओके गरमी जाली चलत येता म्हणसर. एक तर भरपूर 2000 years later. आपका नाम क्या? अरे कार्टून का कमाल रे. आपका सो नाम गाइस क्या है? आमी नाही काकीगेर पावली बी आनी सद्या खाता ती म्हटल्यार आईस्क्रीम. ही पळय हांगसर आईस्क्रीम खाता. हांगा यो. आनी इधर आओ. सद्या हांगसर न्हय धाकटो असो बेबी आसा. सो तो न्हय हिंदीन उलयता, कारण कार्टून पळयता. कार्टून का कमाल म्हणटा तशें. कार्टून पळयल्या न्हय का तांकां हिंदी तोंड पाड जाता. सो ताका लागून मम्मी ताका हिंदीन कितें कितें विचारता. सो अशें आसा. सो ही पळय आईस्क्रीम खाता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो इधर आओ. हिंदी पळय. ओके सो चला मेळटा. अच्छा है नाम बता. अच्छा है रे. हाँ नाम बता. नहीं और दूंगी. सो गाइस हो पळयात हिंदी वालो. हिंदी कळटा तेका सारकी न्हू रे. कार्टून. आपका नाम बता. आइसक्रीम चाहिए. नाव सांग जाल्यारूच आईस्क्रीम मेळटली. हां नाव सांगले. नाम सांग. बेगीन आ. आइसक्रीम घेतले सांग. सांग मी ना. सांग बेगीन. एका कप ना. नाव सांग. नाव नाले तुका आईस्क्रीम ना. सो गाइस आमचे न्हय ऑलमोस्ट जाले. म्हटलें काकी गेले जे कितें काम असले ड्रेस बीन अल्टर करपाक दिवपाचो आसलो तो जालो म्हाजो. आतां सद्या चालू आसा तें म्हटल्यार भाजी घेवप. ही पळयात मम्मी सद्या हांगसर भाजी घेता. म्हटल्यार थोडी फारशी व्हरतली आनी बाकीचे मागीर फाल्यां अशें करून व्हरतली. सो सद्या फ्रेश भाजी येता न्हय ताका लागून इतले कडक अशें वत येयला हांगा. ह्या वतान सामकें हे अशें वत येयला, गरमी जाता सामकी. सो चला म्हणटा तशें भाजी बीन घेता आनी वयता घरा कडेन. सो गाइस सद्या हांगसर घेवप चालू आसा ती म्हटल्यार भाजी. ही पळयात. सो मम्मी सद्या घेता भाजी. म्हटल्यार हे पळयात नाका. सो ही पळयात भरपूरशे ऑप्शन आसा सद्या चवथीचो हे भाजयेक. ही पळयात मम्मीन थोडी फार अशी नाही भाजी हांगसर घेतली. सो गाइज जालें आमचे म्हणटा तशें फायनली. आनी पळयात हांवें म्हणटा तशें अशें बॉक्सां बीन घेतली. मागीर बरी पडटली न्हय आमकां पॅकींग बीन करपाक. ताका लागून म्हटल्यार सामान बीन पॅकींग करूं.
सो ओवरऑल सगळे झाले, सगळे घेतले आणि त्याचबरोबर आता म्हणटा तशें काका आमकां पावयता खंय, कारण सामान भरपूर जालें तेका लागून. सो म्हणटा तशें आणि टायम भरपूर जालो. सो हे पळयात वेदर हांगसर मम्मी आसा ती पळयात काकी वयता घरा कडेन आणि हे पळयात म्हणटा तशें वेदर बरें आसा ना, एकदम कडकडो सोडला वतान म्हणटा तशें. सो चला हे पळयात आमचें सामान भरपूर अशें आहा. हे पळयात सो काका म्हणटा पावयता. बरें जालें. सो गाईज फायनली पावली आमी घरा कडेन. हातीन भरपूर जड जड आसा कितें कितें म्हणटा तशें. सो एक काम जालें. खंय उरलो तो तांबडो गेल्लो आमचे बरोबर न्हय, बट आमी गाडी घेवन येयली. सो काय खबर थंयच उरला दिसता तो, येवंक ना. हे पळय मम्मीच्या हातीन भरपूरशी बॅगां आसा आनी मेन म्हटल्यार न्हय तांबडो म्हाका दिसता आमचो वेट करीत करीत थंयच ना येयलो येयलो. सो बरें जालें, एक काम जालें भाजयेचें मेन म्हटलें. आतां उरलें ते ग्रॉसरी हाडपाक जाय. सो चला घरान वयतली मगे तूं. सो गायज आमी घरा कडेन पावली बीन जस्ट ना. अजून हांव फ्रेश जावंक ना. आतां म्हटल्यार फ्रेश जावपाक वचोंक जाय म्हाका आनी जोन मेडिसीन आसा तें बीन घेवपाक जाय. सो तेच बरोबर म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा तो एंड करया. सो बॅकग्रावंड तुमकां ब्लॅक दिसतलो कारण सद्या लायट बंद केल्या हांवें तेका लागून. सो व्हिडिओ जो आसा तो म्हटल्यार एंड करया. कितें जाता नाल्यार व्हिडिओ भरपूर व्हडलो जाता आनी सद्या हांव व्हिडिओ धाकटेच करता तेका लागून. सो भाजी बीन हाडल्या ती दवरपाक जाय. सो नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां दाखयता म्हटल्यार आमी भाजी कशी कितें स्टोर करता फ्रिजान ती. म्हटल्यार मिरसांगो बीन कशें देड बीन काडून हें दवरता न्हय ते मुद्दाम तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयता हांव. सद्या मातशें जेवन फ्रेश जावन मातशें बसोंक जाय म्हाका तेका लागून. आनी आसलें तशें मागीर मम्मी परत शॉपार वयतली ग्रॉसरी हाडपाक तेका लागून परत येतलें. सो अशें आसलें, असो आसलो आयचो व्हिडिओ म्हणटा तसो. आनी तेच बरोबर आयचो व्हिडिओ तुमी एन्जॉय केलो आसतलो. आनी तेजे भायर म्हणटा तशें कालचो व्हिडिओ जो आसा तो म्हटल्यार हांवें सांगलेलें की म्हाजो डिसिजन असो असो आसा. सो खूब जाणांनी बरें बरें कमेंट केले तेका लागून मना पासून थँक्यू. तुमचो सपोर्ट जो आसा तो असोच आसूनी, असोच मोग आसूनी आनी मेन म्हटल्यार अशेंच म्हाजेर तुमचे न्हय ब्लेसिंग्स आसूनी. सो आतां खंयूय चवथीक जर हांव गेलें गणपती पळोवपाक जाल्यार तुमचे बरोबर ब्लॉग हांव शेअर करतलें. ओके, बाकी तुमकां कळ्ळेंच आसतलें, परत आनी कांय सांगिना. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करून. सो फटाफट फ्रेश जाता कारण सकाळच्यान टी शर्ट आहा एकदम गरमी म्हणटा तशी आनी गरमेन रावो नजो. सो चला तर बाय बाय म्हणटा तशें.